तुका वंदन तुका वैभव तुका बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज देवाचें उतर आमकां फावो जाला. मातेवाचो वांजेल 6 अध्याय 1-6 आनी 16-18. Matthew chapter 6 verse 1-6, 16-18. तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशां मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारिनाशें सुत्राय घेया. नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभसो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजयनाका. कापाटी सिनोगागांनी आनी रस्त्यांनी हेरांतावन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां आपलो प्रतिफळ इदळसो मेळोवन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुठान जावं आनी गुठान केल्ले पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कापड्या सारकीं जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनोगागांनी आनी रस्त्यांनी कोनशांनी उबे रावून मागोवंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ इदळसो मेळोवन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर वच, रेग, दार धांप आनी तें गुपीत आसा तें तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुठान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतनाय कापट्या बरी तुमचीं मुखां बावयनाकात. ते आपूण उपास करतात म्हणून लोकांक दाखोवंक आपलें सारकेंच बंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ इदळसो मेळोवन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माग आनी तुज्या मुखां मोळ धू. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. हें उतर आज आमकां फावो जाला. 3 संगती आज सुमी आमच्या मुखार दवरता. एक दान धर्म, मागीर एक मागणें, मागीर एक उपास. 3 संगती ती आमकां आज मस्त समजून दिता जेजू. आमी पळयता आमच्या भोंवतणी दान धर्म कशें जाता, मागणें कशें जाता आनी उपासय कशें जाता म्हणून. सगळ्यांक कळिताल्यो संगती ह्यो. पूण जेजू आमकां इल्लेशें सारकें करूंक आमचें जिवीत. एक दान धर्म करतना तूं कोंब वाजयनाका. ह्या तुजें नांव सांगच्या खातीर, ह्या तुजें नांव मार्बलांनी बरोवच्या खातीर दान धर्म तूं करिनाका. कित्याक तुवें तशें केल्यार तसो प्रतिफळ तुका मेळोवन जालो म्हणटा. कित्याक नांव आयलें तुजें, तसो प्रतिफळ तुका मेळ्ळो. देवातावन तुका कांय प्रतिफळ तातूंत मेळना. आनी देखून दान धर्म करतना दान धर्म आमच्या जिवितांत मस्त बऱ्यो संगती हाडटा. दान धर्म म्हळ्यार आमी ओंपचे. ओंपल्यार आमकां खंडीत जावन 1000 वांट्यांनी लुवंक मेळटा. एक बाताचो कण ओंपल्यार तातूंत 100 वयर बातां मेळटात एका कणा वयर. तर आमी इल्लेशें ओंपल्यार देव केदींच ऋणकारी जायना म्हणटा. देखून आमी दान धर्म करचें म्हळ्यार मालाकी ग्रंथ हातूंत आमकां वाचूंक मेळटा 3ऱ्या अध्यायान. दान धर्म कशें करचें की कितले % हाचे विशयान पुरा मस्त पर्णसरल्यान जावं दी आनी सांपावलेच्या पत्रांनी जावं दी. ह्या विशयान दान धर्म कशा विशयांत आमकां जायती समजणी पवित्र पुस्तकांत आसा. आनी एक संगत, दान धर्म केल्ल्या वरवीं तुजे कश्ट उणें जातात. कश्टांक पर्याय मेळटा. आनी एक दान धर्म केल्ल्या वरवीं थोड्या सांता भक्तांच्या तांच्या जिणेंत आमी पळयल्यार तांणी सांगलेलीं थोडीं उतरां आसात. ताची मरणाची घडी येता आसतना तो देवाच्या खाकुळतेन कृपेन भरून ताका कितेंत त्या मरणाच्या घडी ते कश्ट जायनासतना एक शांतपणी ताका देव ताका एक मरण दिता गे. दान धर्म हाका उपकारा पडटा. 3 संगती तुमच्या मुखार हांवें दवरल्यो. हाका कित्याक एक आमच्या पदकाचें फारीकपण दिता. आमकां पदकां आमची बक्षतात खंडीत जावन. पूण ताच्या पदकाची मजुरी आसा ती आमकां माफी जायना. ती माफी जायची जाल्यार आमी खंडीत जावन
आमी दान धर्म करूंक जाय. दान धर्मा वरवीं आमच्या पातकाक लागून आसलेली शिक्षा माफी जाता. दुसरे संगती आमकां दान धर्मा वरवीं आनीकी चड आनी चड देवाची काकुळटांनी करपा मेळटा आनी ओंपुल्लें खंडीत तुका लुवोंक मेळटा. देखून आज दुसरे संगती आमकां जेजू ह्या विशयांत दुसरे संगती सांगता म्हळ्यार मागण्या विशयांत. हें जेजून सांगलेलीं उतरां आमच्या पर्सनल मागण्या विशयान. जेजून 3 टायपाची मागणी पवित्र पुस्तकांत आसात. एक पर्सनल मागणें, एक ताच्या आपोस्तालां सांगता करचें मागणें आनी एक पब्लिकली लोकां मुखार करचें मागणें. देखून आमकां वैयक्तीक मागणें कित्याक जाय की म्हळ्यार देवांतय आमी संपर्क जोडीचे जाल्यार, देवांतय आमी जियेचे जाल्यार आनी देवाची काकुळटांनी करपा आमी जोडीचे जाल्यार आमचे पर्सनल प्रेयर्स जाय. जे पर्सनल प्रेयर म्हळ्यार तुज्या कुडा भितर वच, दार दांप आनी गुप्ती असल्या तुज्या देवा कडेन माग. हें पर्सनल प्रेयरा विशयांत जेजून सांगलेलीं उतरां जावन आसात. देखून आमी सूख समजूंची नाका. देखून आमी ग्रुपांतय मागोवंक आसा, फिरगजेंती आमी लोकांतय मागोवंक आसा. पर्सनल मागणेय आमच्या मागोवन आसा. देखून 3 टायपाचे, कुटुंबाचें मागणें, पर्सनल मागणें आनी पब्लीक मागणें. आमी रेत्रेक वेता, आराधनाक वेता, मिसाचें बलिदाना तें पुरो मागणेंत लोकां सांगता मागचें आनी कुटुंबाचें मागणें आनी एक वैयक्तीक मागणें. ह्या विशयांत जेजू आमकां सांगता. आनी तिसरें आमकां उपासा विशयांत सांगता. उपास मागणें हे 2 संगती केल्यार आमचे मुखार कसलीच वायट सकत सयत रावोंक सकारा म्हणटा. जेजून त्या एका भुरग्याच्या आंगार ते कितें वायट सकत आसली, ह्या ताका मारुलुकेची पिडा आसली, ताका डेलिव्हरन्स करूंक जालें ना. तांकां आपोस्तालांनी मागता आसतना ताका कितेंय बरेंपण जालें ना. पूण जेजू कडच्यान गेले आनी जेजून ताका डेलिव्हरन्स केलें, सुटका दिली आनी परतेक आपोस्तालांनी ताका विचारल्यार आमच्यांनी कित्याक तें करूंक जावना म्हूण सांगता आसतना जेजून सांगलेलीं उतरां आसात. असलो देवसार उपास आनी मागण्या शिवाय तें आमच्यान काडूंक जायना. देखून उपास आनी मागण्या वरी आमचेर येवचे ते कश्ट आमी परिहार करयेत, वायटाच्या सक्तीचेर आमी झुजयेत आनी नव्या जिविताच्या वाटेन आमी जिवेवेत. देखून ह्यो 3 संगती आमच्या जिवितांत बारीक गरजेच्यो. आज सोम्यान त्यो हायलायट करून सांगल्यात. एक दान धर्म, मागणें आनी उपास. ह्यो पुरो संगती आमकां आमच्या जिवितांत आत्मीक वाडावळीक गरजेच्यो, आमच्या सल्वासवा खातीर गरजेच्यो आनी जेजू सांगता जियोंक बारीक गरजेच्यो. देखून हे संगती आज आमच्या जिवितांत कान घेवया आनी खंडीत जावन आमी जेजू कडेन आज मागया. आमकांय तें बरें म्हूण, आमकांय बरें पब्लीक सकाळांक कळच्या खातीर न्हय, कळ नासतनाच गुपीत दान धर्म करूंक, गुपीत आमचे पर्सनल प्रेयर करूंक आनी गुपीत कोणाक कळ नासतना उपासी करूंक. ह्यो 3 संगती आमच्या जिवितांत ती आमी करूंक जाय. कृपा आदार सुमी आज आमकां फावो करून दी म्हणून आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणीन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिय कृपेन भरलेले सुमतीचे संगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जगतशें जेजो. भाग्यवंती मरिय देवाच्या माये आमा आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.